मुरगांव पालिकेन कितलीशीच कार्यालयां आसात, मात पालिकेच्या दुरुस्ती कामाक लागून ही कार्यालयां शिफ्ट करची पडटली। हाका लागून सुवात सोदपाचें काम चालू आसा। सगळ्यांक सोय जावची अशी सुवात आसपाक जाय। त्या खातीर सरकाराक आनी डीएमएक ही कार्यालयां सडा न्यू मार्केट संकुलांत स्थलांतर करची म्हण मागणी परशुराम सोनोर्लेकर हांणी केल्या। आरडी एक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। जशें की आमकां खबर आहा की म्युनिसिपल बिल्डिंग जी आसा ती फेसलिफ्ट आनी रिनोवेशना खातीर वयता। सो हेच्या खातीर पयलो फेज म्हणटा तेंच्यांनी जी स्कूल प्रिमायसीस आहा जो फर्स्ट फ्लोराचेर आहा तो ब्लॉक तेंच्यांनी खाली केला आनी जे बाकीचे डिपार्टमेंट आहा इन्क्लुडींग द म्युनिसिपल कावन्सील ऑफिस, मामलेदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस आनी जी हेर ऑफिसां आहात ती तेंच्यांनी आयज तांकां लेटर धाडलेलें आहा की खाली करपाची प्रिमायसीस। सो बेसिकली पयलो क्वेश्चन येता म्हणटा तो आयज जेन्ना म्युनिसिपालिटी फेसलिफ्ट करता आनी जे बाकीचे डिपार्टमेंट आहात मामलेदार, कलेक्टर हांगासर हेंचे कडेन इतली संवेदनशील डॉक्युमेंट्स आसात जेन्ना शिफ्टिंग जातले तेन्ना हे डॉक्युमेंटेशनाची सेफ्टी कितें म्हण आसा आनी जशें आयज आमी पळयतात की मामलेदार किंवा कलेक्टर हे आपली कामां जी आपली मेन कामां आहात ती सोडून ही प्रिमायसीस सोदपा खातीर म्हणल्यार लोकांक कडेन हे करतात, विचारपूस करतात की खंय प्रिमायसीस खाली आहात। हे जर आमी म्युनिसिपालिटीचेच पळयत जाल्यार तेंचे कडेन इतलो स्टाफ आसा आनी इतले डिपार्टमेंट्स आसात की म्युनिसिपालिटीक स्वताच जागा मेळना खंय शिफ्ट करपाक। आनी सिमिलरली मामलेदार कलेक्टरांची परिस्थिती तीच आहा, तेंचे कडेन इतलो एम्पल स्टाफ आहा, इतली मशिनरी आसा, इतले डॉक्युमेंट आहात की म्हाका दिसना की ते इन अ पोजिशन टू बार्गेन एट अ व्हेरी नेगोशिएबल रेंट किंवा तांकां एक बरी सुवात मेळपाचो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा। मामलेदार आनी कलेक्टराक पर्सनली मेळून आमी सांगल्या की जर तुमकां खंयच प्लेसी मेळना जाल्यार ही तुमी डीएमए किंवा यूडी मिनिस्टराक लेटर करपाचें किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आनी सांगपाचें ही जी बिल्डींग आसा 4 फ्लोराची बिल्डींग आहा, ग्राउंड प्लस 4 बिल्डींग आहा, तेतूर एम्पल पार्किंग स्पेस आसा 50 गाडयांक खातीर, एक अराउंड 25 टू व्हिलर थिंगा ऑलरेडी सोलराच्यान इलेक्ट्रिसिटी येवं शकता, इतलो प्रोविजन आसा, वॉटर हार्वेस्टिंग आसा। सो हो जो प्रकल्प जो 8 करोड मोडून जो सरकारान जो केला तो म्हाका दिसता गेली 2-3 वर्सां तसोच पडीक पडलेलो आहा। सो आमी जर ते बिल्डिंगेच्या आवारान पळयत जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणून मोठ्या दबाज्यान तेणी हे केल्लो, प्रचार केल्लो, पूण आयज आमी पळयता की तेच्या भायरूच लोकांनी मार्केट लायले की ती बिल्डींग चालू जायना। सो आमचो सरकाराक विनंती आसा की तुमी जे मामलेदार किंवा कलेक्टर किंवा हेर ऑफिस आहा तांकां म्हाका दिसता त्रास करपाचो न्हू चडूय, प्रिमायसीस खाली कर म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी जो न्यू सडा मार्केट आहा थिंगासर शिफ्ट करपाचें। पयले सुवातेर वास्कोकारांक फक्त आजून पासून प्रॉमिसीस दाखयल्ली आसा आनी इन रियलिटी कांय करून दाखयल्लें ना, जावं तो काँग्रेस सरकार जावं तो बीजेपी सरकार जावं। तेच भाशेन गॉड ऑफ प्रॉमिसीस श्री मनोहर पारेकर वेन ही वॉज द डिफेन्स मिनिस्टर ताणें 2016 एक प्रॉमिस केल्लें आनी एक स्वप्न दाखयल्लें वास्कोकारांक आनी हें स्वप्न दाखोवन फावंडेशन स्टोन पासून घातलेलो आनी तो म्हणजे कदंबा प्रास, जो वास्को कदंबा प्रास आहा थंयसर बिल्डींग बांदून बस स्टँड प्लस एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक आनी थंयसर ही सगळीं ऑफिसां जी इम्पॉर्टंट ऑफिसां आहा ही थंयसर शिफ्ट करपाक। पूण जे श्री मनोहर पर्रेकरान त्या टायमार सांगलेलें 2 वर्सां भितर हें बिल्डींग रेडी जातलें म्हणून, आयज आमी 2021 आसा आनी आजून थंयसर फर्स्ट फ्लोर येवंक ना आनी सेकंड फ्लोरूय येवंक ना, थंयसर बिल्डिंगूच दिसना पयले सुवातेर। जे आयज म्युनिसिपल बिल्डींग जे आसा हे हांगा इन द नेम ऑफ रेनोवेशन जे डिफरंट डिपार्टमेंट्स आसा, जावं तो कलेक्टर जावं तर कसलेय डिफरंट डिपार्टमेंट जे आसा हे आयज डिफरंट डिपार्टमेंट डिफरंट जाग्यांनी ते शिफ्ट जातले, तांकां डिफरंट जाग्यार ऑफिसां मेळटली, एक जाग्यार तांकां ऑफिसां मेळची ना। सो हांगा प्रॉब्लम कितें जातलें, हांगा प्रॉब्लम जे आसा जो केडशेचो, कासालेचो, आरोसीमचो जो पयस साकून जे लोक येता स्पेशली सिनियर सिटीजन तांकां एक ऑफिसांसून दुसऱ्या ऑफिसान वयतलो जाल्यार फूल दीस पिड्यार करपाक पडटलो। आनीक म्हाका दिसना की एट दीस टायम जेन्ना कोविड-19 केसीस वाडटा इट इज सेफ फॉर द सिनियर सिटीजन टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वास्को टू बोगदा और फ्रॉम वास्को टू सडा इन सर्च ऑफ वन ऑफिस टू अनदर। दुसरें म्हणजे लोकांकूय त्रास जातले, जाता जाल्यार यूडी मिनिस्टराक हांव मागपाक सोदतां जाता तितले बेगीन तुमी गव्हर्मेंटाक प्रेशरायज करून जे केटीसी जे तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक सोदताले ते बेगीन बिल्डींग कंप्लीट करपाक। आनीक दुसरें म्हणजे इफ पॉसिबल डोर टू डोर सर्विसीस
जे कितें जाय ते डोर टू डोर सर्विसीस सिनियर सिटीजनाक पावोवपाक, कित्याक दिल्ली जर तर डोर टू डोर सर्विसीस मेळपाक शकता, गव्हर्मेंट सर्विसीस मेळपाक शकता, जाल्यार गोंयाकूय हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी गोवा इज अ स्मॉलर स्टेट कंपेर्ड टू एंटायर दिल्ली. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट to please do not take Vasco car for granted.